जानवायेच्या पुस्तकांतले वाचप. जानवाय परजळीत आणि अक्षय तिचो मोग करतेल्यांक तिची वळख जाता, तिका सोदतेल्यांक ती मेळटा. आपुणूच पयलीं फुडें सरून आपणाक आशेतेल्यांक आपली वळख करून दिता. तिका सोदूंक सकाळी फुडें उठतेल्याक कसलीच अडचण आसची ना, कित्याक ती ताच्या दाराकडे बसलेली ताका मेळटली. तिचे विशीं नियाळ करचोच संपूर्ण समजोनी तिचे पासत जागरण करता तो चिंतेंतलो मुक्त जातलो. कित्याक आपणाक योग्य आसलेल्यांक सोदूंक तीच भोंवता आनी तांकां तांचे वाटेर मायपासान दिश्टी पडटा आनी तांच्या सगळ्या योजनांनी तांकां भेटता. देवाचे उतर हे. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. म्हज्या सोम्या, म्हज्या देवा, तुका म्हजो आत्मो थान येता. देखून तुजी पदवी आनी महिमा पळोवंक तुज्या पवित्र स्थानांत हांव तुजेर नदर लायतां. श्लोक. म्हज्या सोम्या, म्हज्या देवा, तुका म्हजो आत्मो थान येता. तुजो मोग जिवाप्रास चड मोलादीक. म्हजे वोंट तुजी स्तुती करतात. जीनभर हांव तुका वाखणतलो, तुज्या नांवान म्हजे हात उबारतलो. श्लोक. म्हज्या सोम्या, म्हज्या देवा, तुका म्हजो आत्मो थान येता. रुचीक जेवण जेवलेले परी म्हजो आत्मो धादोशी जातलो. उल्हासीत वोंठांनी म्हजे तोंड तुजी स्तुती करतले. म्हजे खातीर तुजो उगडास करता. रातच्या पहाऱ्या वेळार तुजे विशीं नियाळ करता. श्लोक. म्हज्या सोम्या, म्हज्या देवा, तुका म्हजो आत्मो थान येता. कित्याक तूं जावन आसलोय सदांच म्हजो आदार. तुज्या पाकाट्यांचे सावळेंत हांव उल्हासतां. म्हजो आत्मो तुका लागून रावला. तुजो उजवो हात म्हाका सांबाळटा. श्लोक. म्हज्या सोम्या, म्हज्या देवा, तुका म्हजो आत्मो थान येता. सांत पावलान थेसलोनिका घरांक बरयल्या पयल्या पत्रांतले वाचप. भावा भयणीनो, मरणाचो विशेव घेतलेल्यांची खरी स्थिती तुमी जाणा जायजय म्हूण आमची अपेक्षा. तेन्ना तुमी भरवोसो नातलेल्या हेरांबरी खंतीभरीत जावची नात. जेजू मेलो आनी परत्यान जिवंत जालो हें आमी सतमंताव जाल्यार ताचेर विश्वास दवरन मेल्ल्यांकी जेजू सोवें देव जिवंत उठयतलो. सोम्यांचीच शिकोवन म्हूण चिंतून आमी तुमकां सांगतां. सोमी परत्यान येसर आमी जिवंत उरलेलीं ती मेल्ल्यांच्याकी मुखार आसची ना. फर्मानाचे गरजवणेक, श्रेष्ठ बोडव्याच्या उल्याक आनी देवाचे तुतुरेच्या आवाजाक सोमींच स्वता सर्गीन थावन देंवतलो. तवळ क्रिस्ता थंय विश्वास दवरन मॉर्न गेल्लीं पयलें उठतलीं. उपरांत आमकां तवळ पर्यान जिवंत उरलेल्यांक तांचे सांगाता अंतराळार क्रिस्ताक मेळोवंक खुपांचेर उखलन व्हरतले.
त्यानंतर आम्ही सदांच सोमिया सांगाता आसतल्या. देखून हें सांगून एकामेकाक बुजवून दिया. देवाचे उतर हे देवाचे व्हड उपकार. मातेवाप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. तो दीस येताना देवाचे राज्य हे परे म्हूण येत. 10 धेडयो आपले दिवे घेवन होरेताक मेळोंक गेल्यो. तांचे पैकी 5 बुद नातल्यो आनी हेर 5 बुदवंत. बुद नातल्या 5 आपले बगलेक दिवे घेतले पूण तेल घेतले ना. पूण बुदवंतांनी दिव्या सांगाता आपल्या कळसुळ्यांनी तेल घेतले. होरेतान येवंक घालाई खेळ्ळ्यान तांकां सकटांक झेम आयली आनी शेकी न्हीद पडली. मोध्यान राती एक भोब जाली आळे होरेत आयलो ताका मेळोंक येया. इतले आयकल्ल्यास त्यो सर्व धेडयो उठल्यो आनी आपापले दिवे पेटोवंक पडल्यो. तवळ बुद नातल्यो बुदवंता लागीं म्हणाल्यो, तुमचे लागीं आसलेल्या तेलांतले आमकां इल्ले दिया, आमचे दिवे पालवातात. पूण बुदवंतांनी तांकां जाप दिवन म्हणलें, आमकां आनी तुमकां म्हणटाना तेल पावना जायत. तुमी विकतल्या चडशी वचून मोलाक घेवचेंच बरें. आनी ती मोलाक घेवंक म्हूण गेल्ल्या वेळार होरेत आयलोच. आनी आयत्यो आसलेल्यो धेडयो ताचे सांगाता लग्नासाला भितर सरल्यो आनी दारवटो धांपलो. थोड्या वेळान उरिल्ल्यो 5 धेडयो येवन पावल्यो आनी सायबा सायबा आमकां दार उक्तें कर म्हणूंक लागल्यो. पूण ताणें भितर थावन जाप दिवन म्हणलें, ना जायना, तुमी कोण म्हूण हांव नेना. देखून जागृत रावा, कित्याक तो दीस आनी ती घडी खंयची म्हूण तुमी नेनात. देवाचे उतर हे वाखाणणी तुका क्रिस्ता.